गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो लेट असो स्टार्ट केला, म्हटल्यार सांजचो असो स्टार्ट केला. 4:30 जाल्ली आसा सांजची आनी अशी कांय आयडिया नासली की आतां व्हिडिओ बीन करूंक बसतले म्हणून. बट आयचो आतांचो व्हिडिओ तुम्ही पळयता न्हय तो म्हाका अर्जंटली असो करचो पडलो. तेज्या फाटल्यान एक रिजन आसा, म्हटल्यार कालचो व्हिडिओ तुम्ही पळयलोच आसतलो आनी त्याच बरोबर कालचो व्हिडिओ पळोवन खूब जाणांक एक्चुअली कन्फ्युजन जालें आनी तें म्हाका कन्फ्युजन क्लियर करपाचें आसा. कारण म्हणटात तशें हांव तुमकां व्हिडिओन डिटेल्सान सांगूंक सोदतालें. तर सगळ्यान पयलीं हें सांगता, आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो डेली ब्लॉग ना, मातसो वेगळो असो आसा आनी त्याच बरोबर मसाले रिलेटेड हो व्हिडिओ आसा. तर एक्चुअली जालें अशें की कालचो व्हिडिओ खूब जाणांनी पळयलो आनी तेच बरोबर लास्ट एंडिंगेक म्हटल्यार खंयचो व्हिडिओ तें सांगता तुमकां. एक्चुअली न्हय जेन्ना आमी फर्निचर बीन पळोवपाक गेल्ली पळयात तो व्हिडिओ जर डिटेल्सान पयलो आसत न्हय, म्हटल्यार खूब जाणांनी पळयलो आनी तेच्या उपरांतूच म्हाका कॉल आनी मेसेजी येवपाक स्टार्ट जाले एक्चुअली. तर तेतून हांवें एंडिंगेक अशें दाखयलें की म्हाका 2 ऑर्डरी आसा म्हणून, स्पेशली गरम मसाला आनी फिश करी मसाला हे 2 दाखयले तुमकां. आनी तेच्या उपरांत खूब जाणांक कन्फ्युजन जालें की म्हटल्यार कितें सांगूं तुमकां, इतलें कन्फ्युजन जालें जाणा की म्हटल्यार खूब जाणांक अशें दिसलें की हांव मसालो आसोन दिना म्हणून अशें दिसलें खूब जाणांक. तर सांगता तुमकां हांवें न्हय 2-3 पॉयंट हांगसर घेतलेले आसा, सगळे म्हाका क्लियर करूंक जाय. धाकटोसो व्हिडिओ आसतलो कारण हो एक अपडेट दिवपाक लागून. आनी खूब जाणांचे एक्चुअली ऑर्डरी पेंडींग आसा, हांव जाणा, म्हटल्यार हांव सांगूं शकना. खूब जाणांचे एक्चुअली ऑर्डरी पेंडींग आसा, तितून स्पेशली गरम मसाल्याची ऑर्डरी चड पेंडींग आसा. तर जालें अशें की तो व्हिडिओ खूब जाणांनी पळयलो आनी म्हाका कॉल येवपाक लागले, इवन मेसेजीस सुद्दां येयले. स्पेशली वॉट्सॅपाचेर कॉल येवपाक लागले आनी खूब जाणांचे ऑर्डरी जे आसा ते पेंडींग आसले न्हय. तेच्या फाटल्यानूय रिजन आसा. म्हटल्यार हांवें स्टार्टिंगूच सांगलेलें की पावस पडत जाल्यार मसालो जो आसा तो करूंक गावचो ना म्हणून हें क्लियर केल्लें. आनी स्पेशली फिश करी मसालो जो तर करपाकूच मेळना, कारण फिश करी मसालो जो आसा न्हय तेज्यो मिरसांगो डिटेल्सान बरें सुकोवंक जाय आनी ते वतानूच बरें सुकयता. आनी तुमकांय बीन खबर आसतलें आमचो जो बिजनस आसा तो धाकटोसो आसा, म्हटल्यार आमी मिरसांगो वतानूच सुकोवंक शकता. बाकी अशें कितें आमचे कडेन तशें कांय येना की आमी ते बाकीच्या हितून कितें सुकोवंक शकता म्हणून. तर एक्चुअली सांगता जालें अशें की म्हाका थोड्या जाणांनी हें विचारलें की गरम मसालो जाय आसलो म्हणून. तर हांवें तांकां थंय क्लियर केलें की गरम मसालो मेळपाक सद्या पॉसिबल ना आनी सद्या म्हाजे कडेन स्टॉक ना, तेका लागून मसालो गरम मसालो मेळोंक शकना म्हणून हांवें क्लियर केलें. कारण तो व्हिडिओ पळोवन न्यू ऑर्डरी सुद्दां येयले म्हाका, बट स्टॉक ना म्हाज्या कडेन. सो कळ्ळें आसतलें स्टॉक ना म्हाज्या कडेन. आनी खूब जाणांक कन्फ्युजन जालें की मसालो आसून तुवें तांकां दिलो, आमकां कित्याक दिवंक ना, आमचे ऑर्डरी कित्याक पेंडींग दवरले. तर मेन म्हटल्यार गरम मसालो जो तुमी पयलो आसतलो तो मसालो खूब दिसां पासून तेजी ऑर्डर पेंडींग आसली. म्हटल्यार खूब दिसां पासून तेजी ऑर्डर पेंडींग आसली आनी ऑलरेडी तिणी 2 किलो घेतलेलो. सो त्या कस्टमरान म्हाका हें सुद्दां सांगलेलें की सुप्रिया, आपलो जेन्ना सोंपोंक येतलो तेन्ना आपल्याक आनीक 1 किलो मसालो जाय, बट तो रेडी दवर म्हणून. सो तो मसालो हांवें रेडी दवरलेलो आनी काल मात तेणी दी म्हटलो. सो संजयान तो घेवन गेलो. आतां फिश करीचो सांगपाक गेलो, फिश करी म्हाजे कडेन स्टॉकान आसा. फिश करी मसालो ना अशें ना, फिश करी मसालो आसा म्हाजे कडेन, बऱ्या तरेन क्वॉन्टिटी आसा म्हाजे कडेन, गरम मसालो ना फकत. सो कळ्ळें आसतलें. तेज्या मागीर सेकंड पॉयंट, आमी बी ऑर्डर केल्लो बट गावोंक ना अशें बीन खूब जाणांनी म्हाका म्हटलें की आमी बी मसालो ऑर्डर केल्लो बट आमकां गावोंक ना. तर गायज अशें ना की म्हाजे कडेन मसालो आसा आनी हांव तुमकां दिवंक सोदिना. म्हटल्यार मसालो आसून हांव कित्याक दवरतलें सांगा पळया. चड क्वॉन्टिटीन मसालो आसा जाल्यार तो हांव कित्याक दवरतलें. ऑब्वियसली न्हय, ऑर्डरी येयले जाल्यार हांव तो दितलेंच, दवरून कितें यूज आसा. म्हटल्यार सेल करपाक जाय म्हणूनच तो आमी करता न्हय. केलो आनी बेश्टो दवरलो, कोणाकूच सेल करूंक ना, तेजो कांय यूजूच ना. तर तेकाच लागून दिवंक ना, ऑर्डरी पेंडींग दवरले कारण मसाल्याचो स्टॉक काबार जाल्लो आसा, स्पेशली गरम मसालो. तेच्या मागीर चड अशें जालें की थोड्यांचें म्हणणें अशें बीन आसलें की मसालो आसून तूं दिवंक पळयना म्हणून.
सो हेजे आन्सर सेम जाले. मसाला आसून हांव कित्याक दिवचें ना, की म्हटलें हेजे फाटल्यान कितें रिजन आसतलें कित्याक दिवचें ना. बट मसालोच ना जाल्यार कसो दितले तुमकां. आनी अशेंय ना की ते बाबा म्हटल्यार तुमी आयज सांगलें फाल्यां अरेंज करून दिलें अशें ना. ताका मिरसांगो बऱ्या तरेन सुकोवंक जाय, तेजे देड काडूंक जाय. म्हाजी हें चालू आसा की हांव सगळ्यांक मसालो पावयतलें दितलें अशेंच आसा. म्हटल्यार म्हाका कोणाक ना म्हणपाचें ना, कारण म्हाकाय खबर आहा आमचो मसालो जो आसा तो तुमकां कितलो लायक जाता तो, आनी तेजी कितली गरज आसा, कितली हें आसता आमकां, म्हटल्यार रिक्वायरमेंट आसा खूब जाणांक हें आमकां खबर आसता. बट समटायम अशें जाता की स्टॉक काबार जाता आनी पॉसिबल जायना. तरी बट सांगता ह्या व्हिडिओन अशें कोणाकूच हांवें करूंक ना की मसालो आसून दिवंक ना अशें ना. गरम मसालो खरोच काबार जाल्लो आसा. फीश करी मसालो आसा म्हजे कडेन स्टॉकान. रेड चिली पावडर आसा तो सुद्दां आवट ऑफ स्टॉक जाल्लो आसा. 2 मसाले आवट ऑफ स्टॉक जाल्या, गरम मसालो आनी रेड चिली पावडर. क्लियर जाला, काबार जाला, म्हटल्यार क्लियरली काबार जाला. फकत आसा तो फीश करी मसालो आनी तोय बीन हांव ट्राय करता की मसालो परत स्टॉकान घेवन येवंक जाय. खूब जाणांनी म्हाका तशें सांगलेलें आसा की सुप्रिया, म्हटल्यार पयलींच सांगलेलें एक्चुली, सुप्रिया आमकां 3 किलो मसालो चवथी कडेन जाय हा म्हणून, अमको जाय आमकां चवथी कडेन. आतां चवथ बीन येता आनी तेतून हांव बी ट्राय करता की तुमकां लागून तो मसालो रेडी करून हाडपाचो स्टॉकान म्हणून. बट भितरल्या भितर म्हाकाय बीन टायम एक्चुली एडजस्ट जायना, कारण घरा कडेन काम चालू आसा, तेतूनय थंय लक्ष दिवन हेतूनय लक्ष दिवपाक जाय. आनी जर हांव बिजी उरलें आनी जर कोणाची हेल्प घेतली हांवें मिरसांगो बीन कट करपाक, जाल्यार हांव थंय फुड्यान आसूंक जाय तांकां पळोवपाक की ते प्रॉपर कट करता की ना अशें म्हणून. ताका लागून म्हाका तसो टायम एडजस्ट जायना. हांव ट्राय करता की तो आसलो तसो स्टॉकान घेवन येवपाचो. म्हटल्यार आमचें डिस्कशन चालू आसा तिगांयचें की आमी चवथी पयलीं मातसो थोडे क्वॉन्टिटीन मसालो घेवन येवपाचो, कारण चड क्वॉन्टिटीन न्हय हाडूं शकना, कारण इतले क्वॉन्टिटीन मिरसांगो बीन सुकचे ना ताका लागून. सो तुमकां क्लियर जालें आसतलें. सो म्हटलें आतांच हो व्हिडिओ करया आनी पोस्ट बी करया, कारण खूब जाणांक कन्फ्युजन जाल्लें आनी तें क्लियर करपाचें म्हाजें काम आसा. क्लियर करूंक जाय आसलें की अशें ना की मसालो आसून हांव दिवंक पळयना म्हणून, तर ना मसालो. आनी तुमी बी चिंता न्हय मसालो आसून हांव कित्याक दिवचें ना, सेल करपाकूच आमी तो करता न्हय. सो ताका लागून अशें समजू नाका तुमी, अशें कन्फ्युजन मनान दवरूं नाका की सुप्रिया मसालो दिवंक पळयना म्हणून. तर मसालो आसलो जाल्यार शुवर दितलें. आनी तेच बरोबर खूब जाणांच्यो ऑर्डरी हांवें पेंडींग दवरल्या, तांकां सांगलां सुद्दां हांवें की तुमचो मसालो हांव दितलें, बट मातसो टायम दिया, कारण सद्या खूब पावस पडटा. खबर आसतलें तुमकां, इतलो कंटिन्युअसली पावस पडटा आनी हितून आनी मिरसांगो रोखडे मोव पडटले. आनी मोव पडलेली मिरसांगो कुटूंक व्हरत न्हय गिरणीचेर जाल्यार ते बरे कुटनात, ताका लागून सुद्दां. आनी दुसरी गजाल आमच्या मायंडान हें आसता की आमी जेन्ना तुमचे कडेन मसालो दिता तो लॉंग टायम उरपाक जाय, पावसान प्रॉपर थोडे जाणांक दवरपाक कळपाक जाय, हें बीन लक्षान आसता आमच्या. खुबश्यो गोश्टी लक्षान आसता आमच्या. सो स्टॉक येयलो काय तुमकां हांव व्हिडिओ घालून सगळें क्लियर करतलें की स्टॉक येयल्लो आसा, तुमी ऑर्डर करा. बट सद्या तुमी समजून घेया म्हाका की पॉसिबल ना. हांव मातशें बिजी बी वयता सद्या आनी ट्राय करता हांव स्टॉकान घेवन येवपाचो. सो तुमकां कळ्ळो आसतलो हो एक अपडेट आसलो. अपडेट दिवपाक लागूनच एक धाकटोसो व्हिडिओ करता हांव. सो कन्फ्युजन मनान दवरूं नाका की मसालो आसून हांव दिना म्हणून. तर ते 2 ऑर्डरी ज्यो हांवें दिल्या ते म्हटल्यार गरम मसालो जो आसलो तो खूब दिसां पासून तेजी ऑर्डर आसली, आनी एक लास्ट पॅकेट आसलें ते तेणी टायमार ऑर्डर केल्लो म्हणून ताका तो गावलो. आनी सांगूंक गेलें न्हय ऑलमोस्ट म्हयनो जालो आय थिंक सो की तेजी ती ऑर्डर म्हाज्याच कडेन आसली. बट तेणी म्हाका तशें सांगून दवरलेलें त्या कस्टमरान, आपलो 2 किलो मसालो सोंपत येयलो का हांव तुका कॉन्टेक्ट करता, तेज्या पयलीं दिवं नाका म्हणून, कारण चवथी मेरेन आपल्याक तो पावोंक जाय म्हणून. ताका लागून तो कालच्या व्हिडिओन तुमी पळयलो. आनी फीश करी जो मसालो आसा तो स्टॉकान आसा फीश करी मसालो. सो कळ्ळें आसतलें. सो फीश करी जाय जाल्यार ऑर्डर करूं शकता तुमी, स्क्रिनीचेर कॉन्टेक्ट नंबर दिता. बाकी गरम मसाला आनी रेड चिली पावडर
आउट ऑफ स्टॉक आसा. परत परत सांगता. मागीर थोडी जाणां म्हणटली म्हाका की तूं परत परत रिपीट कित्याक करता काय म्हणून. रिपीट करता कारण थोडी जाणां स्कीप करून करून व्हिडिओ पळयता, ताका लागून परत परत सांगता. सो डावट क्लियर जालो आसतलो आनी म्हाकाय बीन बरें दिसलें की हांवें डावट टायम टू टायम क्लियर केलो तो म्हणून. सो अशें आसा. आतां हो व्हिडिओ करतले आनी आतां पोस्ट बी करतले, ताका लागून अशें कांय मायंडान नासलें की करतले व्हिडिओ. बट खूब जाणांचे कॉल येवपाक लागले, कन्फ्युजन वाडपाक लागले, ताका लागून म्हटलें क्लियर केल्ल्या बऱ्या गोश्टी ताका लागून. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां गायज. सो चला, हो व्हिडिओ जो आसा धाकटो असो तो हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. आनी म्हणटा तशें जर म्हाज्या चॅनलाचेर जर कोण नवीन आसत आनी पयलेच फावट पळयता आसत जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. सो चला, परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या मातसो देव बरें करूं. बाय बाय. आनी मसालो येयलो का स्टॉकान तुमकां व्हिडिओ घालून हांव म्हणटा तशें क्लियर करतलें की येयल्लो आसा म्हणून. चला, बाय बाय.